विसा उपरांत तुमकां येवकार। गुणवत्ता आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो सत्कार सुवाळो अखिल गोंय मुस्लिम जमातीन आयोजित केल्लो। बेकारी हो विशय फक्त तुमच्या समाजा पुरतोच ना, पण तुम्ही स्वरोजगार सुरू केलो तर हो प्रश्न सहज सुटावो जातलो, असो एक विचार ताणें उक्तायला। मला खूप बरें दिसता तुमच्या वांगडा उलयता आसतना तुम्ही सगळे गोंयकार आसात हे पयलीं आनी मागीर आमी सगळे मुस्लिम आसा। आमी जशें म्हणटा की आमी सगळे जाण हे इंडियन पयलीं, भारतीय पयलीं आनी मागीर हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे सगळे मागीर डिवायड जाल्ले आसा। आमी सदांच अभिमानान सांगता आमी भारतीय पयलीं, ताज्या उपरांत मागीर आमी सगळे जाण वेगवेगळ्या जातीचे, वेगवेगळ्या धर्माचे, वेगवेगळ्या पंथाचे, पण हे सगळे जाल्या उपरांत आमी भारतीय आनी ह्या तिरंगेच्या झेंड्या सकयल सगळे जाण एकत्र येयल्ले आसा। त्या खातीर आमच्यान भारतीयत्व हे सगळ्यात आमच्या कडेन व्हड आसा आनी हे सगळ्यात मोठे आसा। आनी ताका लागून म्हणजे डॉक्टर झाहीर काझी हांच्यांनी उलयता आसतना 2-3 फावटी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांचे मुद्दामून तांच्यांनी नांव काडलें। तांच्यांनी मुद्दामून सांगलें, म्हाजे कडेन ते उलयता आसतना तांच्यांनी 2-3दां उलयलें की मुस्लिम जमातीचे जेन्ना लोकांक इन्वायट केले, म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया 10 लोकांक इन्वायट केले, तातूंतल्यान तांकां एकट्याक आपयलें आनी तांकां आपयल्या उपरांत कारण तांचे हांवें आत्तां एक 5 मिनटां तांच्या कडेन उलयतालो, बट तांचें कामूच इतकें व्हडलें आसा की ज्या इन्स्टिट्यूट ते चेअर करता ते इन्स्टिट्यूट इज 145 इन्स्टिट्यूट, ह्या इन्स्टिट्यूटचे ते चेअरमॅन आसा। इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड द स्टुडंट्स आर कमिंग इन हीज इन्स्टिट्यूट, सो दॅट द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांच्या बरोबर पर्सनली वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन्स केले। दॅट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस बिकॉज ही इज द ओरिजिनल गोवन। ही आमच्या खातीर खूप महत्वाची गजाल आसा आनी हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आसतना हांव मुद्दाम हांव पयलीच फावटी ह्या हॉलांत पावलो, पयलीच फावटी हांव आमच्या साखळेक हांव प्रत्येक फावटी शेख हनीफ सराक खबर आसा, हांव वेगवेगळ्या कार्यक्रमाक ते जेन्ना जमातीचे आपयता, साखळे आसत किंवा बिचोले आसत, इवन दो आमच्या पणजेन आसत, म्हाजो फ्रेंड सरफराज हांगा आसा, सरफराज इज रनिंग वन इन्स्टिट्यूट, हांव ताज्या इन्स्टिट्यूटान गेला। बरेचशे फावटी ज्या ज्या जाग्यार ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा थंयसर हांव वता, सगळ्यांक वेगवेगळे फावटी मेळपाचो प्रयत्न करता। ओके, आयच्या ह्या इन्स्टिट्यूशन वता आसतना वेगवेगळे डिमांड्स वेगवेगळे हे बरयल्या, बट एक 2-3 गजाली हांव मुद्दामून फोकस करता आनी हायलायट करता की तुमी म्हटल्यार देर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट ही समस्या फक्त तुमच्याच कम्युनिटीची ना, अनएम्प्लॉयमेंट ही गोंयची समस्या आसा। ह्या अनएम्प्लॉयमेंटाचेर जर आमी मात करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता स्किल्ड एड्युकेशन आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आमी स्किल बेस्ड एड्युकेशन घेवप अत्यंत गरजेचें आसा। आमकां जाला कितें, आफ्टर द 12th पास वी आर टेकिंग BA, BCom, BSc, बस सप्लाय, अदरवायज फॉर द प्रोफेशनल कॉलेजीस ते दीस आतां उरूंक ना। वी नीड टू career oriented education should be given, so I'll request for the your association give the career guidance camp exactly for what opportunity is there, you need to teach them exactly that career you need to finalize। आमकां तेच करियर शिकोवपाक जाय जेका डिमांड आसा आनी ते करियर एड्युकेशन दिवप हे अत्यंत गरजेचें आसा। त्या खातीर गोवा गव्हर्मेंट इज हॅव्हिंग ऑलरेडी द स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, वी ऑलरेडी कावन्सिलिंग, करियर कावन्सिलिंग हे सगळे प्रोग्राम जाता। तुमच्या असोसिएशनाच्या वतीनय बी तुम्ही करियर कावन्सिलिंग घेवपाची अत्यंत गरज आसा। गोंयान इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन बिल पास करपाची संद म्हाका मेळ्ळी आनी ताजो फायदो हो खुबश्या गोंयकारांक जालो, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन सगळे जाण खरेंच ह्या जमातीन येता आसात जे खरेंच ह्या इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनान जे येता तांकां 10% ऑफ एडमिशन्स तांकां ऑलरेडी रिजर्व जाल्या। 10% ऑफ द जॉब हे गव्हर्मेंटान आतां रिजर्व फुडल्या एडवर्टायजमेंटान 100% येतले। त्या खातीर आपूण जर इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनान आसा जाल्यार ताची सर्टिफिकेट आतांच घेवन दवरप अत्यंत गरजेचें आसा, ती तुमी घेवन दवरची अशें म्हाका दिसता। ओके, आनी हांव बाकीचे सगळे विशय एड्रेस करिना, बट शुअर केन्ना तरी एसोसिएशनाची म्हणजे फाटले फावटी म्हाजे वांगडा एकदांच मिटींग जाल्ली, परत केन्ना तरी जेन्ना एसोसिएशनचे तुमचे ऑल ऑफिस बेरर्स जे आसतले ते म्हाज्या कडेन जेन्ना मेळटले तेन्ना हो इश्यू जो आसा हो डेफिनेटली डिस्कस करून बारीक सारीक इश्यू जे कितें आसतले